नमस्कार. श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री वी नंदगोपाल शणै कण्णूर लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो विश्व कोंकणी केंद्र का तुम पूरा स्वागत. आज ही मिगेलोटो एक अपुरूप व्यक्ती असा हागेन लावा गणेश मुलकी नायक म्हणून. गणेश नायक तुमका ह्या लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो का विश्व कोंकणी केंद्र का शक्तिनगर का स्वागत. नमस्कार. आज आम्ही हांव गणेश नायकाक एक वारा फुडें एक कडेन मेळ्ळो. तेन्ना तो पॅशनेटली ड्रग्सा विशयी एक डिस्कस करता आशिल्लो. ताजे नंतर हांव यूट्यूबान पळयलें. तागेलो पॅशन कसो म्हळ्यार पुरा कॉलेजा वचून चेडवांक मागीर पेरंट्सांक ड्रग्सा विशयी तिळवळीके दिवचे. ह्या पळयतना म्हाका दिसलें वय आमी ह्या विशयी आमी लेकी चड हाजेन आतां समाजाक हार्म जाता आसा. तशें जाल्यार देखून आमी ह्या विशयाचें स्प्रेड करता म्हण दिसलें. तशी गणेश नायकाक हांव आज तुमगेले समक्षम तागेले उलोवचेका आपण हाडला. गणेश आमी सुमार वर्सां फुडें एक ट्रेकिंग वताना आमगेलो एकलो को ट्रेकराक ब्रेथलेसनेस जालें. ताका ट्रेकिंग करूंक जायनाशिल्लें. ऑलमोस्ट हांव ड्रॉप करता हांव येना म्हणटा आशिल्लो. तेन्ना आमगेलो एकलो गायड आशिल्लो थंयचो लोकल गायड. तो म्हणलो आपको कुछ चिंता मत करो हम सब ठीक करेंगे म्हणलो. एक सनच एक चणे तितले हॉड एक आमगेले एक कळ्याची एक गोळी हाडटाने ताका खावचें दिलें. त्या खावन एक 20 मिनिट भितर हो फुल्ली एनर्जायज्ड. तेजो सगळो दीस हो 1 मिनिट राबनी पुरो जनालाक येद्रा आशिल्लो. सो आमी हागेले एक मॅजीक पिल्लस माराय म्हणलें. तशीच आमी नेक्स्ट एक 4 दिसा नंतर अनेक प्लेसाक गेल्यांची मलाना म्हणून. ते ह्या हिमाचलांत हांव विशय सांगता आसचे. ते मलाना गेल्यार इट्स ए युनीक प्लेस. त्या प्लेसा आमी गेल्यार तांणी दे थिंक दॅट दे आर द सुपिरियर रेस, सुपिरियर आर्यन रेस. ओके, दे फील दे आर द डिसेंडंट्स ऑफ अलेक्झांडर द ग्रेट. सो थंय आमी गेल्यार आमी अनटचेबल्स. आमी तांगेले खंयचे देवस्थानाक कापडूना, तांकां कापडूना. आमी तांगेले देवस्थाना साळ्याक कापडल्यार 5,000 फायन तशी बोर्ड आसता. थंय पळयल्यार पुरो थंयचे दादले मनशां मदीं एक सनाचे एक उज्जूकशी घालून सुत्त बैसून हात अशे करून तोंडाकी और एक चुरूटशे कसले एक दवरून स्मोक करता आशिल्लींची. सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें हें पुरो कसकी एक ड्रग्स आसा का म्हणून. बट ताजे विशय म्हाका चड जनाला कोणाक निमगूचे जायनी. अर्थांतू पेपरांतू प्रति दीस म्हळ्यार तुमी कळ्ळेर 1 ಕೋಟಿ ಹಿರಾಯಿನ್ ವಶ 50 ಲಕ್ಷದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಶ म्हणून ಪ್ರತಿ एक दीस येता. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ म्हणून असल मस्त विषय पेपरार येता आसा. अशें आसतना ह्या मादक द्रव्य और ड्रग एडिक्शन म्हळ्यार आमगेले फूड आमगेले गांवांतू नाशिल्लें, आमगेले डिक्शनरींतू नाशिल्लें. बट आतां आमगेले गांवांतू आमगेले ओणींतू आमगेले मार्गांतू आमगेले मायदर ताय येवन राबून आमकां अशी पळयता अशें दिसता. गोतना आमगेले घरांतू आमगेले फॅमिलींतू आसूं के पुरो. तशें जाल्यार देखून आज आमी हाजे विशयाची के उलोवया. गणेश मादक द्रव्य म्हळ्यार ते आनी अल्कोहोल आमकां हें पुरो मादक द्रव्य. बट ड्रग्स म्हळ्यार तांतू कसो पुरो आसा. सर फर्स्ट ऑफ ऑल हांगा तुमी म्हाका एक वेदिकेर आपोवन एक उलोवचें तसलें जो एक अवेरनेसा विचारांतू म्हाका केलो एक सजेशन दिवचे वरी जाल्यार हांव तिळवळीक घेतील विचारांतू जनाक मना पावचे तसले केलो एक प्रयत्न हांव करूंक तुमी ह्या वेदिके म्हाका आपोवन हाडला. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां हॉट थँक्स. मागीर म्हगेले टॉक हांव केन्नाय स्टार्ट करचे पयलीं हांव केन्नाय म्हणूं असो म्हाका ह्या फिल्डांतू ज्ञान दिलेलो तसो जाल्यार डॉक्टर महाबलेश शेट्टी सर. तो एक्चुअली क्षेमा हांगाचे फॉरेन्सिक मेडिसीन आनी टॉक्सिकॉलॉजीचे HOD जावन आसा. मागीर DK डिस्ट्रिक्टांतू फॉरेन्सिक एक्सपर्ट जावन पोलिसांच्या सपोर्ट जावन आसा. सो ताणें म्हाका ह्या फिल्डां येताना सांगिल्लें युथांनी आत्ता कशी डिस्ट्रॉय जाताची आनी मुखार कशी डिस्ट्रॉय जाताची. जेवो ताजे नंतर यूथ म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट आसता की ना गी कितले जनान ताजे वयर एक कॉन्सेप्ट रेडी करून दवरला. म्हळ्यार एक कसं की काणी म्हणटाना तेच हांव लायकलें कसं की काणी जावन अशें पुरो म्हणून. बट मागीर कळता गेलें सर
या कहाणी नाही या भयंकर एक व्हडले विचार जावन आसा म्हूण तुम्ही सुरवे म्हणलां तसं जाल्यार तुम्ही हिमाचला वताना ते मलाना प्लेसा वताना वय आता एक मस्त जन असताची पळोवच्या भयंकर फेरशी दिसताची तांणी तांकां कसं म्हणटाचे आमी वी आर द ब्रीड ऑफ आर्यन्स तांणी ब्रीड म्हणून सांगून घेताची हॅपिली इथं म्हळ्यार प्राऊडली हॅपिली तांणी कसं लागता म्हळ्यार तांगेल पूर्वज रियल आर्यन्स म्हणून सो थंय तुमकां हांव निमगुच्या इश्ट पावता कसं म्हळ्यार थंय मस्त फॉरेनर्स येवचे तसं फील तुमी पळोवन अशें पुरो इथं म्हळ्यार तुम्ही सांगेल म्हणके तांणी हातां दवरून अशी 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 करता असं म्हळ्यार काय ना सिंपली तुम्ही खंयचे एक जड्डाचे पल्लो घेवन हातार अशी अशी करता आसतना स्वल्प वेळ नंतर ताजे एक कसं की एक अवशेष तांत व्हरता सो तांणी अशें अशें करचें कसं म्हळ्यार प्युरली आमी कसं मरिज्वाना गांजा जवो विंगड कसं वीड म्हणून सांगताची ताजे पल्लो घेवन ताजे रेझिन्स काडचे रेझिन्स काणू 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 मागीर ता एक सनाची ऑलमोस्ट तांणी 12 to 15 hours ना म्हणजे चढते जन तुम्ही पळयल्यार निद्देन तूं अशी करता की म्हाकाय गोत ना सो ऑलमोस्ट तांणी कितले आर तांणी म्हळ्यार जागोर आसताची त्या टायमार तांणी हातार स्क्रेप कोरून कोरून मागीर काडतना ताजी रेझिन मेळटा ब्लॅक तांची गुळी तुमकां एक्चुअली तुमगेल फ्रेंडा दिला सो त्या एक त्या कशी म्हळ्यार तुमगेल भितर ऑलमोस्ट ब्रेथलेस फील येताना जावं इथं म्हळ्यार तांचे ड्रग तुम्ही हंगाण यूज केले जाल्यार जायना त्या तुमकां ते शिंयाचे प्रॉब्लम आसा जावं तुमकां एटमॉस्फियरान तूं थंय जावका जाल्यार आमकां आमी हांगा अशें काय म्हळ्यार सी लेवला लागीं थंय कसं की आयस पडता आसा थंय आमकां वांचूं जायना त्या मुमेंटान कसं जाता म्हळ्यार आमकां बॉडी हीट करूंक थंय दिल्यार तांणी वस्तू ताका कसं की नवे एक उर्जा म्हळ्यार रितीन तूं चलावण जावन तागेल्या बॉडीन एक्स्ट्रा एक पवर आयला सो हांव एक निमगुका म्हळ्यार तुमगे लागीं तुमी त्या कोण खेळ्ळा त्या मनशा लागीं तुमी हेरदूस निमगेल्यार वयर तूं इतली फास्ट चमकलो जावं अशें अशें जाल्ल्या निमगेल्यार तो म्हणटा हांव म्हाका कसं न्ही तितलें आलोचन नाशिल्लें म्हूण इथे म्हळ्यार तो फर्स्ट टायम कंज्युमर आसता सो बट थंय दिल्लें एक मेडिकल पर्पसाक म्हळ्यार लायफ सेवर जावन दिल्लें जाल्यार आमगेल यूथ कसं लागता गो दिसवा तांचे कॉन्सेप्ट हंग हाडू थंय ताका लायफ सेवर केला हंग आमी तांचे केल्यार आमगेले लायफ सेव जाता म्हणून मागीर दोन्हीचे एक विचार येता तुमी निमगेले ड्रग्स म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून म्हाका केलोपंत वाजितान जाता जावं कसं न्हय एक विचारान तो आलोचन करतना जाता एनीथींग एंड एवरीथींग इज अ ड्रग म्हणून इथं म्हळ्यार आमी त्या हित आनी मित जावन बळके खंयचेय करनी म्हणून जाल्यार ते आमगेल्या अंगान तूं एक ड्रगाचे कॉन्सेप्ट घेता सो एग्जाम्पल एज पर कसं नमगेल्या इलिगल ड्रग्स खंयचे ड्रग्स म्हणून सांगल्यार आमी कसं वस्तू कंज्यूम करताची ते आमगेल्या तोंडा दाखोवन घी म्हळ्यार ओरली जावन अशें पुरो जावं आमी इंजेक्ट करून घेवन अशें पुरो जावं इनहेल करून घेवचें पुरो ह्या 3 रितीर आमगेल्या अंगा भितर वचून आमगेल्या ब्लडान तूं मिक्सअप जावन लास्ट थंय दाखोवन आमगेल्या ब्रेनाक म्हळ्यार मस्तिष्काक एक कॉन्सेप्ट वता थंय दाखोवन आमगेल्या बॉडीन तूं आमगेल्या बॉडीन तूं वर्तन चेंज जाता त्या ड्रग्स म्हणून म्हणटाची एनी सबस्टन्सेस ते पुरे ड्रग जावन वर्कआउट करता तांतो हांव एक टायप्स म्हणून पळयला रे 2 टायप ऑफ ड्रग आसता एक लीगल ड्रग आसता आनी एक इलिगल ड्रग्स आसता लीगल ड्रग्स म्हळ्यार आमगेलो आतां गव्हर्मेंट केला एक विचार लीगल केला आतां आमी पुरे म्हणटा आशिल्ले थोडे तमाशे खातीर म्हणटास सिरियस घेवं नाकाचे पुढे मी म्हणटास हो कितले पित्त मारे हो पिवंड मारे जन कसने प्रयोजन ना म्हणून बट कोरोना जाल्या नंतर आमकां एक रेस्पेक्ट पिवंड्याक चढता गेला इथं म्हळ्यार त्या पिवंड्याल निमती आमकां कितली की एक ऑफर मेळ्ळा आमगेले तेकडे पळोवन गेल्लो तसले देशाचे केले एक विचार काल एकल्यान आमगेले कसं म्हणटाचे एक्सायज डिपार्टमेंटान उब्बर वयर दवरला तशें आसतना त्या पुरे केले विचारू लीगल ड्रगा येता तुमकां एग्जाम्पल दिवका म्हूण जाल्यार आतां आमगेले केला वीक्षक लेखता आसतले हें म्हाका नाका हांव कांय ड्रगीस्ट न्हय म्हणून बट हांव कैगी तुमकां इतली दूर दाखोवन बसून हांव सांगता ऑलमोस्ट म्हाका पळयतना पुरे ड्रगिस्ट दिसता दिसाची इथं म्हळ्यार तुमी घेवचे टॅबलेटान ते ड्रग्स आसा तुमी पिवचे कॉफीन ते ड्रग्स आसा तुमी पिवचे टीन ते ड्रग्स आसा जावं खावचे फुड्डान तो ड्रग्स आसा बट ह्या पळय कसं म्हळ्यार इट कम्स अंडर द लीगल ड्रग्स एग्जाम्पल तुमकां अल्कोहॉल इज अ लीगल ड्रग
ना म्हणून जाल्यार निकोटीन इज अ लीगल ड्रग ना म्हणून जाल्यार तुमकां केमिकल सबस्टन्स अंतू सेडेस्टिव्स तुमकां टॅबलेट्स म्हळ्यार घेतल्यार न्हीद येता ना जाल्यार पेन किलर तांतू मस्त नाही ಕೆಲವು एक लिमिट अंतू असता त्या पूरे ड्रग्स लीगल ड्रग्स अंडर येता तेन्नाच आमी अनेक विंगड करून पळयतना इल्लीगल ड्रग्स येता इल्लीगल ड्रग्स म्हणले ಕೂಡಲೇ आमगेल देश अंतू 1985 ಅದಕ್ಕೂನು NDPS ಆಕ್ಟ್ म्हणस म्हळ्यार द नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रोपी सबस्टन्सेस ऍक्ट म्हणून त्या ड्रगाच्या अंडर या मनशाक जावं कम्युनिटीक वायट करता हाजी निमती मस्त जन वाट चुकताची जाल्यार तांगेल रूट चेंज जाता म्हणून जावं समाजाक हाजी वयर मस्त दुष्परिणाम जाता तुमगेले क्रिएटिविटी असो प्रोडक्टिविटी असो या पूरे मस्त उणी जाता म्हणून बॅन केलेले ड्रग्स आसा या पूरे तुमकां इल्लीगल ड्रग म्हणून एक लिस्ट आउट करून घालायची एग्जाम्पल तुमकां सांगू का जाल्यार गांजा असो हेरोइन असो कोकेन असो आत्ता तुम्ही न्यूज पेपरार पळयल्यार MDMA असो जावं विंगड विंगड एक्स्टसी सांगूच आमकां जाल्यार क्युरियोसिटी चडता सो पाय तुम्ही युट्यूबार सोदू पुरो हो कसं म्हणतात एक आम्ही सोदून पळोवया कशें दिसता म्हणून सो ह्या पुरे एक लीगल आनी इल्लीगल ड्रग्सा भितर येता सर मागीर अनेक विचार हांव सांगचे म्हळ्यार तुम्ही तवळ म्हणलें हांव नोटीस करता आशिल्लो आमगेल टायमान तूं ड्रग्स म्हळ्यार ना आशिल्लें म्हणून बट ಕೆಲವು एक विचार हांव नेम घेता पुढे तुम्ही सान आसतना हांव न्ही तुम्ही सान आसतना समेत एक फिल्म थिएटरार वतना कितले ओपनली स्मोक करता आशिल्ले बस्सार बैसून ओपनली स्मोक करता आशिल्ले बट आतां पुरे ते रेड्यूस जाला तशीची ड्रग म्हळ्यार एक एक माफिया तांगेल म्हळ्यार माफिया म्हणून वर्ड यूज करून नज जावं एक राउडिजम तांगेल टिमा भितर आशिल्ले तेन्ना मात्र आमकां इतले तांणी कंज्यूम करता म्हणून ओपनली वतना आशिल्ले तेन्ना जनसंख्या उण आशिल्ल्या एक दोनीच म्हळ्यार कंज्यूम केल्यार तांणी मात्र करता आशिल्ले कोणाक सप्लाय करनाशिल्ले बट आत्ता आमगेले एक युथाक तांगेले प्रोडक्टिविटी वायट करता म्हणून मस्त कॉन्सेप्ट जाला ते हांव मुखारसून सांगता ह्या पुरे आमगेले ड्रग्गा वयर येता सर ಓಕೆ ಸೊ ತಂತು ಈ ಅತ್ತ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತೂ ಕೆಲವು ರನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತೂ ಗ್ರೋ करताची तांणी ते हाणू हंग विकताची सो दीज आर ऑल नॅचरल ड्रग्स सो नॅचरल मागीर सिंथेटीक म्हणून तशी ह्या बायफर्केशन आसा वय सर आता हांव तुमकां तवळ सांगिल्ले दोन विचारू कसं म्हळ्यार एक लीगल ड्रग आनी एक इल्लीगल ड्रग बट केन्ना आमी खाली इल्लीगल ड्रग अंत पळयताची त्या एक 3 टायपांतू आमी बायफर्गेशन करताची लायक एक नॅचरल ड्रग आसता एक सेमी सिंथेटीक ड्रग आसता एक सिंथेटीक ड्रग आसता ह्या 3 टायपाचे खंयचे ड्रग आसता नॅचरल ड्रग म्हळ्यार आता आमी मनुष्य एक देवान सृष्टी केलेले एक जीवी तशीची आमगेलो ಒಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಅಷ್ಟ ಪೂರೋ ಕೆಲವು ಜಾಡ್ ಅಷ್ಟ ಪೂರೋ म्हळ्यार सस्य अशें पुरो ताजे ಕೆಲವು प्रोडक्ट आसता आतां आमी फर्स्ट कशें म्हणटाना पुढे आमकां ऑपरेशन करचे टायमांतू आमकां अनस्थेशिया म्हळ्यार एक नाशिल्लें गोत नाशिल्लें त्या टायमार तांकां अफीम गी ना म्हण जाल्यार विंगड खंयची एक जड्डाचे एक रोस पिवून गी तांकां न्हीद येवचे वरी कोरोना ऑपरेशन करता आशिल्ले म्हणून आमगेले वेदांतू जावं आमगेले ऋषिवरी तांणी पुरे तसल पुरे बरोवन दवरला ह्या वखद हक्क येता ह्या वखद हक्क येता म्हणून तांणी ह्या ड्रग्साक वखद म्हणून पळोवन आशिल्ले बट केन्ना आमी वखद चड कंज्यूम केले कडले वायट जाता तशीचे ड्रग्स आत्ता जातास सो तेन्ना आमी नॅचरल ड्रग्स म्हणून पळयतना खंयच्या आमगेल्या वरी देवान सृष्टी करतना झड्डा निमती जावं प्राणी निमती जावं म्हळ्यार आमी कन्नडार म्हणटा जाल्यार सस्यजन्य ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು म्हळ्यार आतां तुमकां गांजा ते डायरेक्ट जड्डा दाखोवन जाता सर त्या फूल सोडले नंतर ताजे पान सुकोवन त्या पुरे कोरून तांणी प्रोसेस करून तांडिताची जेव्हा ओपियम प्रोडक्ट्स तुमकां एक विंगड रिती झाड आसता ताची बी आसता तांतू मॅण अशी येता त्या काणू मागीर तांतू ड्रग्स करताची सो असं जाल्यार पुरे एक विंगड एक विध येता कसं म्हळ्यार तुमकां नॅचरल ड्रग येता दोनीच येता सेमी सिंथेटीक या नॅचरल ड्रगाचे कंटेंट एक्स्ट्रॅक्ट करून मानव निर्मित केमिकल्स घालताचे रासायनिक वस्तू तेन्ना ते सेमी सिंथेटीक इथे म्हळ्यार आमी स्वल्प नेचर दाखवून घेतला स्वल्प आमगेल यूज केला सो तेन्ना सेमी सिंथेटीक म्हणून एक ड्रग्स जाता सो तुमकां एग्जाम्पल दिवका म्हणून जाल्यार आमी पुढे कसं ब्राऊन शुगर म्हणटा आशिल्ले जो ब्राऊन शुगर म्हणले कुठले आतां आमी कॅफे कॉफी डे वतना तांणी प्लास्टिकारे ब्राऊन शुगर म्हणून बरयता त्या न्ही
प्युअर फॉर्म ऑफ हेरोइन म्हणताची तुमका नॉर्मल लँग्वेजर सांगू का म्हणजे जाल्यार कोकेनस हेरोइनस ह्या पुरे सेमी सिंथेटिक ड्रग्स मागीर अनेक येता सिंथेटिक ड्रग प्युअरली कशी म्हळ्यार एक सॉरी दोन्ही नाही दोन्ही पशी चड केमिकल यूज करून केलेलं तसं म्हळ्यार मानव निर्मित केमिकलांतूच आम्ही रेडी केलेला तंतू तुम्ही आत्ता पळोवचे तसं MDMA अशा पोरो जेवो स्टॅम्प म्हूण एक येता जेवो तुमकां एक्स्टसी पिल्स म्हूण येता तशें मस्त ह्या पुरा अजेंडार येता तशी जावन एक ताजी विचारान तो आम्ही बायफॉर्गेशन 3 टायप्सार केला अनेक ते ड्रग्स कंज्यूम केल्या नंतर आमगे बॉडी कशी वर्क जाता सिस्टम कशी इफेक्ट जाता ताजे वयर पास 3 टायम्स आम्ही बायफॉर्गेशन करताचे ओके कशें म्हळ्यार एक तुमकां एक ड्रग तुम्ही तांडून घेतली कुडले तुमकां मंद रितीर आसताची ताका आमी डिप्रेसेंटिव्ह म्हणटाची आमी घेवन डिप्रेस जावन आसताची एक्झाम्पल आमी चढते जावन कसं करताचे म्हळ्यार या गांजा घेतलेलो मनुष्य तो म्हाका दोळ होड करून पळयता म्हणून ऍक्च्युअली हंग गांजा कशी जाता म्हळ्यार ताण दोळ होड करून पळोवचें तितलें जाता ताज्यान कसं काम जायना बट त्यांची गांजा ओटो तो अनेक कंचिगी सिंथेटिक ड्रग कंज्यूम केल्यार तातूंत तो वॉयलेंट जाता सो तशी एक डिप्रेशन ड्रग म्हणून एक ताजे विधा आसा दोन्हीच कसं म्हळ्यार स्टिम्युलंट्स केन्ना आमी ते ड्रग कंज्यूम करताची आमगेल्या अंगा भितर एक कोणगी नवेच एक 3-4 जण येवन बसले म्हळ्यार उर्जा भायर येता असं आम्ही डान्स करू आता नॉर्मल पर्सन हांव तुमी नॉर्मल पर्सन चड म्हळ्यार 10 मिनिट नक्का अब्बब्बा म्हळ्यार 15 मिनिट डान्स करूं येता मागीर पूर जाता कंडापटे पूर जाता एक त्या तुम्ही आता पळोवन अशा पोर ಕೆಲವು डान्सर होता न्ही पॉप सिंगर जावन अशा पोर तांणी पद्य म्हणताना जो विंगड जन आनी पुरे कसं करता म्हळ्यार एक वापस तांणी सिंग करूंक चड टायमिंग जावका जेवो डान्स करूं चड टायमिंग जावका म्हणून तांणी कसं म्हणटाची आनी कसं म्हणताची एक्स्ट्रा ड्रग घेताची तांकां पॉवर एक दिवचे तसले ड्रग असता ताका आमी स्टिम्युलंट्स म्हणटाची मागीर तिन्नी जावन हेल्युसिनेशन ड्रग्स म्हणून आसा ओके त्या तुमकां एक सांगचे एक आजी निमती हांव सांगता एग्जाम्पल दिवन एग्जाम्पलान तूं कशें येता म्हळ्यार सिंपल जावन एक हांव एक सान आसतना एक ड्रीम पळोवन आसता ड्रीम कशी आसता म्हळ्यार हांव होड जाले नंतर हायबुजा कार बायकार बैसुका तांतू रुई आनी वचुका म्हाका कसलेंय टेन्शन आसचा नज म्हगेल सायडान तूं पद्य पुरो आयकता आसुका अशी पुरो एक कॉन्सेप्ट म्हगेल मनार आसता केलाव ड्रग तुम्ही कंज्यूम केल्ली नंतर तुम्ही त्या रियालिटी सोडून तुम्ही कसं थिंक करताची म्हळ्यार कल्पना लोक असता ताका वताची ताका हेल्युसिनेटेड ड्रग्स म्हणटाची त्या ड्रग घेवन आशिल्ल्या मनशाक लागीं तागेल स्ವಂತ आन अम्म मेल्लारी समेत ताका कळना तो हसता आसता ना जाल्यार दुःखार असल्यार दुःखारी असता असले तागेल कल्पन कसो करून घेतला ते तो रियालिटी एस्केप करून तांतू असता ह्या 3 व्हेरायटी म्हळ्यार इलिगल ड्रग्साक दोन्ही विचारांतू आम्ही बायफॉर्गेशन करूं येता 3 पंथा तशी सर ओके सो आता ड्रग्स आता आमी साधारण एक ड्रग्स म्हळ्यार एक त्या कॉम्पोनेंट येवचेंतो त्या घेतिल्लेका आमगेल सिस्टमा वयर कशी बॅड हें जाता आतां अल्कोहोल पितले 10 वर्स न्ही 20 वर्स पितल्यार लिवर वायट जावन मरताची म्हणटाची ना हांव 50 वर्स साकून पिता असं म्हाका कसलें जायना म्हणलेलें आसाची बट ड्रग्स आमचो तशें न्ही 1 वर्स 2 वर्स 5 वर्स ड्रग जाल्यार मागीर तांगेले हाव भाव चेंज जाता तांकां कॉन्सन्ट्रेशन आसना तांकां पळयतानाच एक नमुनो हो कसो मारे ड्रगीसो दिसता म्हणून म्हणटाची सो तशी जाता सो सिस्टमाक ताजेन कसो इफेक्ट जाता तुम्ही निमगुचे म्हळ्यार सिम्टम विषय अशें पुरो जेवो सिस्टम तागेले एक लायफस्टायलान तूं तो कसो सिस्टम फॉलो करता आसता त्या विचारान तागेले मायंडाक तागेले आउटपुटाक मागीर तागेले फिजिकल बॉडी वयर ओके कसो इफेक्ट जाता म्हणून सर हांव तुमकां एक एवढे एक एग्जाम्पला मुखांतर तुमगेले प्रश्नाक आन्सर दिवचे पळयता कसं म्हळ्यार आतां हांव म्हाका ताप येवन आसतना म्हाका डॉक्टर लागीं आपोवन व्हरताची डॉक्टर 2 दिवस वखद दिवन एक वर्ड म्हणटा कसं म्हळ्यार 2 दिवस जाले नंतर ओपास यो म्हळ्यार कयते म्हळ्यार त्या डॉक्टराक समेत दिल्लें वखद त्या तापाक जावन आसता बट त्या मेगेल्या अंगान तूं कशी इफेक्ट जाता म्हणून ताका गोत आसना कईंगी उणी जावचे काय पुरो आनी हांव तुमकां सिंपल एग्जाम्पल दिता तुम्ही तुमगेल्या एक फ्रेंड्सा लांगा
तांगेला एक खंयचे एक पार्टी पुरे वचून आसतना आतां आमी कशी म्हळ्यार एक अल्कोहोल म्हळ्यार आमी सोशल ड्रिंक म्हणून एक्सेप्ट केल्लेची आम्ही पूरे जनांनी आम्ही मस्त जनांना त्या एक सोशल ड्रिंक म्हणून एक्सेप्ट केल्लेची तरी तुमकां त्या एग्जाम्पल दिता केलो जन एक पिंट पिल्ली कुडले तांगेले जीब बळा 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 म्हणून स्टार्ट जाता केलो जन म्हणटाची तो एक टँकर मारे कितली पिल्ल रे तो स्टडी असता म्हणून अशी या इथे जत म्हळ्यार खंयचेय ड्रग असो खंयचेय वस्तू असो त्या मनुष्याला बॉडी वयर असता आता अशी दाखयल म्हळ्यार 5 बोटां एकूल आसना सो हांग एक हॉट बॉट असता हांग एक सान बॉट असता तशीच ड्रग म्हळ्यार कशी कॉन्सेप्ट जाता म्हळ्यार एकल्याल वयरी घेतील फर्स्टा दिवसूची तो एडिक्शनाक पडू पुरो हेका सगळी लायक असं म्हणटा गेल ब्रेन म्हणटा दोन्हीचे नेक्स्टाचो एकलो तो एक 2 वर्स दाखवून घेता असो ताका क्विक म्हणून सोडू पुरो तशी तांगेल एक ब्रेन जो ताजे ब्रेनाचे एक एक्सेप्ट करचे प्लेसान तूं तांगेले लायफस्टायल चेंज जाता तुमकां हावभावांत पळोवका म्हळ्यार सिंपल जावन इतलें म्हणटा एक तुमगे लागीं तो चड उलयता नाव्या तो टोटल जावन सायलेंट जाता ह्या हावभावांत मेन जावचें तसलें तुमी पळोवन अशें पुरो तुमगे लागीं मिंगल जावचें आशिल्लें चेडूं खंयची एक स्टेजाक म्हळ्यार एक कॉलेज गी ना डिग्री लेवला वतना पण सडन एक तुमकां हायपर एक्टिव्हशी तुमकां कसं म्हणटाची रॅपीड फायर सेशनांत आशिल्लें म्हणके तुमकां दाट उलयता आसताची सो आनी एक तुम्ही कसं उरलेलं रे ना ना म्हणून तुमके एक हें करची बरी आसताची असल केलो एक कंटेंट्स येता अशी पुरजन तशी म्हण नाही तांगेल त्या एक हार्मोनल चेंज टायमान तो ड्रग घेतली म्हण जाल्यार असल पुरे कंटेंट्स चड जाता सर ओके सो मागीर आमी आतां पळोवची तशी प्लेस ऑफ हायर स्टडीज म्हण आमी कसं म्हणटाचे व्हड कॉलेज आसा व्हड सायंटिफीक कॉलेज आसा ऑर मेडिकल कॉलेज आसा ऑर इंजिनियरींग कॉलेज आसा आनी तशें लायक मार्क्स काडचे स्टुडियस चेडूय ड्रग्स पडताचे तशें आसतना हाका कसो रिजन आसो पळय तुमगेले प्रकार सर या तुम्ही निमगेला म्हाका भयंकर एक म्हळ्यार मस्त कितलींय जनां निमगुचे आसा हायर स्टडीज चमकल तेदनाची स्टुडंट्स एक हे आसता म्हळ्यार ड्रग तांणी वच्ची तसले ओलव आसता जेवो तांणी ड्रगा पडची टायमींग तंत आसता म्हणून सो हांगा कशी कॉन्सेप्ट जाता म्हळ्यार 2 विचार तंत पडता एक मनशाक कसं की एक नवे पळयल कुडले म्हाका घेऊ का म्हळ्यार एक आश आसता दोन्हीचे तागेल घरा संस्कार केदना आमी सान दाखून वये येताना आमकां मोगारी पळोवन आसताची ताजे नंतर आमकां एक मेच्युरिटी पिरियड म्हूण येताना म्हळ्यार भायरचे एक आमी टोटल परिसर पळयताना हो येवय एसके म्हणटाना आमगेलें थिंकींग चेंज जाता ह्या 2 टायपा वयरी तांगेले डिपेंड जाता सर एक क्युरियोसिटी तो कोणगी एक विंगड लायक डेव्हलप्ड एरिया दाखवून येवन तो पॉश लायफार आसता ताका पळयताना अयो हे म्हाका सांगून दी न्ही कोणें हांव अशें करताना पळो एक पण ताका बैसून करुया तागेलो वाटो बैसून करुया नाव्या ताणें करचें तशें अशें पुरो कसं म्हळ्यार तो ड्रग करता आसल्यार ना म्हण जाल्यार तो स्टायलिश आसल्यार मात्र म्हगेलो ग्रुप आयोवो ना जाल्यार नाका दूर रब्बो असं पियर प्रेशर तुम्ही सांगेल म्हणके पियर प्रेशर मस्त असता कसं म्हळ्यार हा मिगेल आयल्यार मात्र हक मिगेल टीमार घेव्या ना जाल्यार नाका जेवो हागेल त्या मुवमेंटांत आमगेले संस्कार तांकां सोण घालना जाल्यार आमगेले तुमी पळोवन अशें पुरो आतां हांव सिंपल जावन म्हण येता सर तुमी प्रियांका चोपडाल विचारान तुमी थिंक कोर नाकाची प्रियांका चोपडाल विचारान तुमी थिंक कोर नाकाची म्हणले कुडले तुमगेले ब्रेन आरी फर्स्ट आईल फोटो खंयच्या प्रियांका चोपडालेची सो तशीच नेगेटिव्ह विचारो आमगेल घरांत आमी कितलींय संस्कार दिवन आमगेल चेडा पसून आसताची बट भायर वतना तुम्हीच 3-4 पंत तुमगेल चेडवाला सांगून आसताची पळया तो तशी करता ती तशी करता तू तशी करू वच्चो नाका म्हणून त्या तांगेल मत्त्यान तुमी सांगची बरी सांगल्यार समाप दिसता आमी ते ओतून ओतून ताका सांगता आसताची तू त्या करू वच्चो नाका तू त्या करू वच्चो त्या मत्त्यार बयसता तशी म्हणून तुम्ही सांगचे विधान चेंज करता मेनली हांव बिलीव कसं करता म्हळ्यार संस्कारान तो चढते जावन हांव पुरे कडेन टॉक दिवच्या वतना टॉक दिवचे ड्रग्साचे असता ड्रग्सा विचारार उरलोचे कसं असं मस्त विचार कसं नाही ना त्या आमगेल संस्कारा वयर डिपेंड जावन आसता एग्जाम्पल
एक आनु एक अम्म म्हळ्यार ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ या ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ केदना कन्नडी मुखार रपताची तांगेल प्रतिबिंब जावन चेड आसता या अन्नाल बुद्धी चेडाक 50% येता अम्माल बुद्धी 50% येता त्या मुमेंटान तू चेडाल ब्रेन डिसाइड करता हांव अन्नाल वरी जावं की अम्माल वरी जावं की म्हणून बट तू सांगची करेक्ट बट आज काली कसं जाता पियर प्रेशर आशिल्ले देखून अन्नाल बुद्धी अम्माल बुद्धी दोन्ही सोडून हे थर्ड बुद्धी येता सो हक्क एक अवेलेबिलिटी कशी इतली पुरा रिस्ट्रिक्शन असले री इतली नमुन्याचे पोलीस हे असले री चेडवांक कशी ड्रग्स मेळटा सर त्यांची मुवमेंटाक हांव येता सर कसं म्हळ्यार या हंग कसं जाला म्हळ्यार पुढे आमी एक फॅमिली जावन आसता आशिल्ले जॉयंट फॅमिली बट आतां कसं जाल्यार म्हळ्यार आमी एटम फॅमिली जॉयंट फॅमिली म्हळ्यार होड कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल तुमकां पुरो जणांक एक उडगास करूं हांव इश्ट पावता कसं म्हळ्यार आमकां एक विचार आशिल्ले तुमी खंयी भोंवन येयाची घरा येताना तुमगेले एक माय गी माम गी तो अशी पळयता तुमकां दोळ होड करून जेवा ती तशी पळयता दोळ होड करून ती मागीर म्हगेला आनु नाव अम्मा घरा आयिल्ले नंतर म्हणटा पळरा तुगेल पूत हंग चमकला रे पळरा तुगेल धूव हंग चमकला रे म्हणून एक विचार करता हे कूड कुटुंबार असताना आमकां म्हगेल आनु अम्मा कसं करता आशिल्ले म्हळ्यार पुरे कडेन आपोवन व्हरता आशिल्ले कसं म्हळ्यार एक प्रोग्राम सत्यनारायण पूजा जाल्यार आपोवन व्हरता ना जाल्यार भारतार हंग जाल्यार आपोवन व्हरता इथे म्हळ्यार आमकां तांडून घेवन वता आशिल्ले तुका एक आमगेले कोण कुटुंब आसची आमगेली फॅमिली कोण आसची तांणी गुर्त जेवो म्हणून मे बी तांचें मेन इंटेंशन जावन अशें पुरो पुरो जण आपोवन व्हरता आसची आतां आमी कसं जाल्यार घरान तूं चड 3 चुकल्यार 4 जण अशें आसतना कसं जातास म्हळ्यार चेडाक तागेल्या आनु अम्मा सोडल्यार विंगड कोणाले गुर्तू उणे म्हळ्यार उणे अशें दोन्हीच जावन ताका त्या ह्या सायडा कोण आसा त्या सायडा कोण आसा तागेले माम खंय रपता बाप्प खंय रपता मांत खंय रपता कसनय गुर्त आसना तशी जावन ताका एक समाजान तूं कोणालाय गुर्त नातिल तेन्ना हांव कसनय करूं येता म्हळ्यार एक फ्रीडम येता आत्ता तुम्ही पळयाचे आम्ही आमगेले चेडवांक सेफ करचे खातीर आम्ही एक सीसीटीव्ही कॅमेरा घालयता तो कसं करता असं तागेले मुवमेंट कसं नाही म्हणून ते पळयता ते सांगना तुमगे लागी तुम्ही केन्ना तें पळोवचें म्हळ्यार चढते जावन कसं नाही इन्सिडंट जाला टायमार मात्र तेन्ना तुमकां कळटा यो अशें जाला म्हणून तांचे आमगेले ते एक माय मामू तांणी सीसीटीव्ही प्लस आमकां एक मिडियाचे हें करता आशिल्ले पुढे आमी सोदता आशिल्ले बट हाज एक आमी प्राउडली सांगताची तांणी आमकां एक्चुअली एक रूटार हाडलें म्हणून but आत्ताचे दिसान तो वी कॅनॉट अफोर्ड दॅट वी कॅनॉट गो बॅक ना वी कॅनॉट रिवाइंड सो आत्ताचे पोझिशनान तो सो हाऊ डू वी मेक आउट दॅट वेदर इट्स ए नेबर ऑर माय फ्रेंड्स चाइल्ड ऑर माय चाइल्ड वेदर दे आर इन टू ड्रग्स हे आम्ही हाऊ वी कॅन मेक आउट तांचे विचार येता सर कसं म्हळ्यार इजी जावन हांव केलो विचार सांगता सर तुमकां आम्ही आतां कशें म्हळ्यार तुमी सांगेल म्हणके एक कोरोना म्हळ्यार एक विचार त्या चैनान तुका हिंगे आशिल्ले म्हणून आमी आरामसे बसून आशिल्ले चैना काय कितली दूर आसा म्हणून म्हयनो लागनी नाका चड म्हळ्यार वर्स लागनी आमगेल पया मुळा येवन आमी हॉस्पिटला पडचे आसला तशीच ह्या ड्रग्गा विचारान ते कशी म्हळ्यार नॉर्मल जनान कसं लेखचे म्हळ्यार तागेल पूत आस त्या हंग ना खंय त्या तई आस खंय म्हणून केदना तांगेल घरा येवन तांगेल पायमुळा येवन रबला म्हणून कोणाकय कसं नाही सांगू ना इथं म्हळ्यार चेडू जाल्यार तांणी सांद करून होडते तागेला आनु अम्मा कंचारे कन्विन्स जाता म्हणून थिंक करता आसताच जेवो अन्नान कसं सोडल्यार अम्मान वचून प्रोटेक्ट करचे अम्मान कसं सोडल्यार अन्नान कन्विन्स करचे ह्या दोन्ही तांणी पळयताची मॅनिपुलेट करून पळयताची होड जाता आसतना तांकां गोत्ता आसता खंयचे सांगल्यार कितली टायमार तुमी आलोचन करूं येता तुमगेले चेडू सांगून अशें पुरो हांव तई आसा म्हणून बट इन रियालिटी तांणी तई आसनाच इता म्हळ्यार तांकां एक भंय आसता म्हगेलो हा न्हू तई सोणा म्हगेलो अम्मा तई सोणा जाल्यार हांव तांकां कसं एक पट्टी मारून जाल्यार वचूं का म्हणून असल पुरे विचार आसता आत्ता काळान तो आमी चेडवांक प्रति एक दिताची प्रति एक खंय ते म्हळ्यार वायफाय थंय दिताची आमी दिना म्हळ्यार तांकां टायम मेन जावन म्हगेलो हांव पुढे हांव सान आसतना 10 रुपया दिता आशिल्लो बट म्हाका एक थिंकींग आसता कसं म्हळ्यार हांव वायडीक जावन म्हाका चेडू जाल्यार ते होड जाताना त्या चेडू 100 रुपया दितना हांव 50 रुपया काण अशें धाडोवका घ्या म्हाका तेन्ना 10 रुपया मेळटा तूं 50 घ्या म्हणून
म्हाका तेन्ना अन्न 10 रुपये दिताना समेत ಮತ್ತೆ कुट्टी काल निमगे तशिलो तू 10 रुपये खंयच्या खर्च केले म्हणून आत्थ आमगेल भितर तितले टाइम येना 100 रुपये खंयच्या खर्च केला एक्स्ट्रा हांव 400 रुपये दिला त्या खंयच्या खर्च केला म्हणून निमगूच तसला मेगेल पोतू तार गम्मत असो मेगेल दू गम्मत असो हांव म्हणताना तुमगे लागी तुम्ही पब्बा वचू नकाची क्लब्बा वचू नकाची पार्टी करू नकाची म्हणून तुमगेला लाईफ कशी म्हणल्यानंतर होड जाल्यानंतर तुमगेला एक ऑपॉर्च्युनिटी जेव्हा तुमगेल चॉईस येता जाल्यार आत्ता कसं करता म्हळ्यार संसान असतानाची त्यांनी म्हणताची माय लाईफ माय रूल्स म्हणून हांव हांगा सांगू इच्छी पडता एक व्हडले विचार कसो म्हळ्यार आमी खंयची एक स्कूल आवत्ताना थंयचे रूल्स अँड रेग्युलेशन पळोवन त्या आमी फॉलो करून आमी त्या स्कूलाक एक एडमिशन घालताचे बट देवान आमकां हांगा एडमिशन दिनी कोणाल्या पट्टा दाखोवन तूं येता कोण तुका आन जाता कोण तुका अम्म जाता म्हणून जाल्यार इतली गोत्तासून आमी कसं म्हणताची ह्या मेगेल लाईफ मेगेल रूल्स म्हणून दयकोर ह्या सुरय तुम्ही मात्या दाखोवन काडा स्टुडंटाक हांव म्हणटा हांगा खंयचेय तुमगेले लाईफ आसना खंयचेय तुमगेले रूल्स आसना ह्या समाज असता तुमगे लाईफ असो तुमगे रूल्स असो घरान दवराचे दयकोर न्हू इथं म्हळ्यार घरा दाखोवन भायर येयले नंतर समाज म्हळ्यार एक फॅमिली असता थंय तुमगेल्या पशी 4 वंटान चड गोत्तशिले असता उणी गोत्तशिले असताची तुम्ही घरान तू कशी आन अम्माक जबाब दिताची तशीच तुमकां भायर येयले कुडले तुमकां जबाब दितले नाजाल्यार मात्यार हात घालून उलयतले तुमगेल्या पशी 4 वंटान आसताची अशें असताना तुम्ही चुकील विचार उरलोचे ना अनेक मेन जावन हांव आन अम्मा म्हणटा तुमकां एक चाइल्ड आपोसीताना तुमकां एक मॉरॅलिटी म्हळ्यार एक विचार असो का नैतिकते म्हणून कन्नडार म्हणटाची सिंपल हांव पिवन मेगेल चाइल्डा सांगचे तूं पिवच्या वचू नाका म्हणून हें कितली सम हांव मेगेल बायले सोवन चाइल्डा म्हणचे तूं पुरे जनाक चंद्री तिरी पळोवन घेवका म्हणून जो बायले न्हू बामणा मार न्हू तूं चाइल्डाक म्हणचे तूं चंद कोरून आसूं का तुगेले आनम हंगेले बायलेले आनी चेडवाल वट्टू म्हणून हें कितली सम आमगेले मॉरॅलिटी लूज जातस आमी आमगेले संस्कार सोडतस हांगा हांव खंयचे धार्मीक विचार म्हणटना तुम्ही धर्मग्रंथ पुरे काण पळयाची प्रति एकान तूं शिकोवचें एक विचारू कसं म्हळ्यार कर्म कर्म म्हळ्यार तूं आत्ताची यूथ भयंकर स्ट्रॉंग जावन फील करताची बिलीव करताची तांगेल विचार कसो म्हळ्यार त्या तांकां एटलिस्ट तितली सिंपल जावन सांगाची तुम्ही आज कसं करताची पाय तुमकां तें मेळटा चांग केल्यार चांग मेळटा वायट केल्यार वायट मेळटा आज तुम्ही पिवन अशी केली म्हण जाल्यार तुमगेल चेडूय तशी करताची तेन्ना आमी दुःख पावचे तुम्ही करताची म्हणून या एक सिंपल जावन तुमकां सांगचे मिगेल माय क्वेश्चन इज आत्ता हावस बापसूक चेडवांक टाइम दिवचे जायना हें पुरा इट इज ए रियालिटी सो आमी हाजी तुकून दूर वचचे जायना सो ह्या रियालिटीन तूं चेडवांक एज्युकेशन वयर इतली खर्च करून तांणी हायर एज्युकेशन वतना पियर प्रेशर जावन अशी करता म्हण जाल्यार इट शूड बी अवेलेबल इजिली न्हू सो कशी मेळटा ते चेडवांक खंय मेळटा सर हांगा हांव तुमकां सांगूंक इच्छा पावचें म्हळ्यार चांग विचारू एकलो कोणगी सांगता म्हण जाल्यार आज तुम्ही पळोव येता आमगेले विचारान तूं कोणगे एकलो चांग विचार सांगू येता म्हळ्यार ते पळोवचे तसले जन मस्त उणे तांचे वायट कोणगे कसं की दिसता म्हळ्यार जन बोर्न येताची तशें असताना ह्या विचारान तो व्हडली जावन कसो येता म्हळ्यार तुम्ही आलोचन करा ड्रग खंय दाखोवन येता त्या मक्क सोडलेलें न्ही अनेक कसं म्हळ्यार ते कोण हाण दिता त्यांचे कसुबाचे कितलीगी जन अशें पुरो बेस्ट एग्जाम्पल ड्रग म्हळ्यार कशी पुरे येता म्हणून हांव तुमकां स्टार्टिंगा दाखोवन सांगता आतां आम्ही लेको पुरो ड्रग म्हळ्यार कोणगी हाण दिवन हॅबिट करता जो कसगी जाता पळयाची एक एक फॉर्म आसा एक वच्चाक एक वेळ आसा गेट वे ड्रग्स म्हणून गेट वे ड्रग्स म्हळ्यार सिंपल जावन म्हणटा हांव डायरेक्ट जावन गांजा तांडू रेडी जायना जेव्हा पॉसिबल ना एक मनशाक तूं गांजा हाडून डायरेक्ट दिली म्हण जाल्यार तो डायरेक्ट तांडिना तो किरकिर जाता तेही 2 विचार आसता कसं म्हळ्यार ताका तो घरा दाखोवन पळोवन शिकता नाजाल्यार तागेले नेबरहुडांत पळोवन शिकता या दोन्हीच कसं म्हळ्यार तुम्ही एक कोणेय जाल्यार डायरेक्ट जावन सिंथेटिक ड्रग कंज्यूम केल्यार पळोवचें साध्य ना तो अल्कोहोल पिवन ताजे ताका एक नशा पावन तेन्ना अनेक अप्पर ड्रगाक वता
सो खंयचेय ड्रग स्टार्ट जावचे आमी घरांत पार्टी करतना लिकर दिवन नावे चेडा एद्रा बैसून लायकोन सिगरेट तांडवन या पुरा कॉन्सेप्ट पळयतना चेडू लेखता कसं की या मे बी या संसाराचे एक विचार अशे पुरो म्हणून तेव्हा स्टार्ट करता जेव्हा तुम्ही अनेक टॅबलेटाचे हॅबिट करचे ಮತ್ತೆ दुखी टॅबलेट दी अनेक दुखी टॅबलेट दी फ्युचर तांकां भायर वतना विंगर मस्त टॅबलेट्स मेळटा त्या पळोवन ते घेताची सर आज हांव तुमकां सांगू इच्छा पळोवता कसं म्हणल्यार ड्रग म्हळ्यार खाली पल्ल्यार वरी असना कितलीगी कडे सक्कर म्हणके सनाची तुम्ही सक्कर करताना तज्जी तितले सान पार्टिक्युलर अशा पुरो ना तुमकां पोस्ट येतना स्टॅम्प आसा तज्जी रिती अशा पुरो तशी जावन आमकां आमगेल्या जनरेशनान त्या ना आशिल्लें आमकां गोतना तितलेची असल्यार आमकां गोतना आशिल्लें आमकां त्या टायमान तो गांजा म्हळ्यार व्हड भंय आशिल्लें आत्त तुम्ही खावचे कितलीगी फुड्डां दाखोवन हॅबिट स्टार्ट जाता हांव हांगा खंयचे एक फुड्डां तांकां ब्लेम करची न्ही त्या आमगेल वयरी डिपेंड आशिल्लें कसं म्हळ्यार एग्जाम्पल आतां तुमी चायनीज फास्ट फूड खावच्या वताची म्हूण ते अजिनोमोटो म्हूण एक घालता ते तुमगेल बॉडीन तूं कितले चेंजीस हाडयता तुमकां तुमी पळोवन अशें पुरो सान आसतना तुमकां तुमी होड जाता म्हणटना कशी फील आशिल्लें आत्तां चेडू सान दाखोवन होड कशी जाल्ली आमी निमगी ताची इतली ओड जाल्ली चेडू म्हूण इतली ओड जाल्लो चेडू म्हूण सो ह्या कॉन्सेप्ट आत्ता फुड्डा निमती येता सर तेही दाखोवन आता तुम्ही निमगे कसं म्हणारी एक हायर स्टडीसा वतना कई दाखोवन मेळटा आमी आजी मागची वच्ची बदलाक आमी फर्स्ट दाखोवन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर म्हणटाची हांव म्हणटाच बेसिक ग्रास रूट लेवल दाखोवन आमी कई रब्बोका आमी आतां कोड्यालान तूं नवें स्टार्ट जाला कसं ऑर्गॅनिक फूड ते रियली ऑर्गॅनिक आसगी ना ताणें ऑर्गॅनिका नांवान खाली दुड्ड करता सगी टी शॉप हांव म्हणटा प्रति एक टी शॉपान तशी करताची म्हणून आतां केलो पण आमकां जाता या टी पितना यो या टी सूपर आसा म्हाका काय नाका त्या अंगडी क्रॉस जावन वतना अनेक पण जाता या टी शॉपा वचून हांव कापी टी पिवका म्हणून इथं म्हळ्यार तांकां कसं म्हणटाच म्हळ्यार ताजी केटली आसना वा तांकां कसं की एक अणसून दवरताची चरसा म्हणके एक ड्रग आसता त्या हुंन जावन वयर ताजे वेफर वयर वतना या एक ड्रॉप पडटा त्या एडिक्टिव्ह जावन आसता तागेल ते कॉन्सेप्ट कसं म्हळ्यार तुमकां एडिक्ट कोरका म्हूण आसना तुम्ही ड्रग एडिक्ट जावका कसं नाही असना तागेल कॉन्सेप्ट कसं असता मगेल च्या काली जावका मगेल हाका जर्न येवका तशीच कितलीगी फुड्डान तूं तुमकां स्टिम्युलंट्स घालताची हांगा खावका म्हळ्यार एक आश येवचें त्या पुरो आमी सांगूचे ना कई दाखोवन स्टार्ट जाता म्हणून ड्रग्गा विचारू मे बी एक 4 गी 5 जन कोड्यालान तूं चड म्हळ्यार एक कितले आमी 5 गी 6 लक्ष जन आसाची असल्यार पेडलर्स चड म्हळ्यार कितले आसताची 100 200 जन हांका अन्नी हाण सोडता म्हूण जाल्यार आमी घेतले आनी कशी रब्बोका म्हळ्यार आमकां गोत्ता सुका हे कई दाखोवन येता म्हणून आमी पळोवचे न्ही कई दाखोवन येता म्हळ्यार केन्ना गेले आन्सर आसा इंडियान तूं ड्रग प्रोडक्शन कितलीही उणें आसा नॅचरल ड्रग समेत तुम्ही इल्लिगल रितीन केल्यार त्या पोलीस जेवो ताजे संबंधपट्ट डिपार्टमेंट पळोवन घेता बट करेक्ट म्हणून पळयल्यार मग्गो तशील म्हणके 2018 तू एक हंसराज गंगाराम आहीर म्हणून एक मिनिस्टर आशिल्लो ताणें एक विचार म्हळाले कसं म्हळ्यार आमगेले इंडियान तू ಕೆಲವು एक ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಸ कसं म्हळ्यार आमगेल युथाक लगाडी काडका म्हूण आमकां टेररिझम म्हळ्यार एक वर्ड आयकले कुडले मत्यार वता अयो बॉम्ब कई पिस्तूल कई म्हणून टेररिझम म्हळ्यार खाली बॉम्ब पिस्तूला निमती जाता ना तंतू आतां वेरायटी स्टार्ट जाला खाली पुढे टेररिझम म्हूण आशिल्लें आतां कसं जाला म्हळ्यार तुमकां सायबर टेररिझम म्हूण जाला तुमगेले डाटा कामचे जेव्हा तुमगेले विचार कसं करून भायरचे आनी घेवचे त्या पुरे सायबर टेररिझम अंडर येता सर मागीर बायो टेररिझम म्हूण आसा त्या फुड्डान तूं एलाव जावचे खंयच्याय विशयान तशें पुरो तुमकां फुड्ड खावन तुमी तुमकां कसं रोग येवचे जेवो खंयची एक क्रीम इसवण तुमगे रोग येवचे तसं त्या तुमकां बायो टेररिझम येता अशीच अनेक विचार येता कसं म्हळ्यार नार्को टेररिझम म्हणून नार्को टेररिझमाचे एक प्रोजेक्ट कशें आसा म्हण जाल्यार आमगेल्या इंडियाच्या युथाक कशी नाश करका म्हणून हांव तुमकां इता सांगतास म्हळ्यार
ऐकताना तुमकां जावचें पडो हो कसं एक काणी म्हण तसं म्हाका ऐकूच्या इश्ट ना हो कंगी वाज्जील सांग तसं तुम्ही आलोचन कराची हायेस्ट प्रोड्यूस करचे ओपियम कई दाखवून म्हळ्यार अफगानिस्ताना दाखवून इंडिया येत तसं हंग कोणगे म्हणून असं सांगू पुरो हंग कंगी स्टेट बँका लागी ओपियम प्रोडक्ट्स मेळटा म्हणून तई दाखवून येवचे पंप करताची अंगाच्या पापाच्या अंक कसगी एक आशी दिवन तई दाखवून हंग आडोचवरी करताची तुम्ही पळोवन अशें पुरो बंगार कशीगी कैंगी दवर पुरे निप्पोन कितलीगी वेरायटीन तू कस्टम्सा तांगेल दोळ निप्पोन हंग हाडताची तशें आसतना ह्या येना आम्ही आमगेले समृद्ध जाल्लो एक देश आसा भयंकर हॅप्पी जावन सांगताची वी आर इंडियन्स नाव भारतीय सांगताना आमकां हर्दी नीट जाता जो कसं नाही आम्ही भयंकर खुशीर आसताची बट भारताचे दोन सायडान तो दोन विचित्र जाल्लो ओकूट आसा हांव प्रत्येक टॉकांत हे सांगून सांगता इथे म्हळ्यार ह्या दोन ओकूटकांचे म्हळ्यार एक गोल्डन ट्रायंगल म्हणू एक गोल्डन क्रेसेंट म्हणू गोल्डन क्रेसेंट म्हळ्यार बंगाರದ चंद्र अंतू तिनी राष्ट्र ओकूट जावन आसा ते खंयचे म्हळ्यार अफगानिस्तान पाकिस्तान आणि इराण हांगा ओपियम प्रोडक्ट्स नाजाल्यार नॅचरल ड्रग्स हेवी जावन तांणी कल्टिवेशन करताची तांणी थ्रू पंजाब इंडियाक तांणी पास करताची थ्रू आउट द इंडिया आणि इथं पास करता असं म्हळ्यार इंडियान तो खंयचे युथाल वैरी NDPS ऍक्ट एक पण बुक जाल्ली म्हूण जाल्यार तो मागीर फ्युचर एग्जाम बरोवच्याक म्हळ्यार तो एक पब्लीक सिव्हिल सर्व्हिस जेवो पब्लीक एग्जाम जेवो त्या बरोवच्याक ताका मस्त प्रॉब्लम स्टार्ट जाता बरोवचें जायना म्हणून पुरे ना ಕೆಲವಕ್ಕೆ ऍक्ट म्हळ्यार केस बुक केले म्हूण जाल्यार बरोवचें जायना ಕೆಲವಕ್ಕೆ केल्यार बरो वयता म्हळ्यार ताणे डिफिकल्टी मस्त ताणे फेस करूं आसा त्या आमकां गोत तशें पशी चड जावन भायरच्या आमगेल्या एनिमी कंट्रीसाक कळ्ळा तशें जावन तांणी कसं करता असं म्हळ्यार युथांक वायट केल्यार इन फ्युचर तांगेल हांगा सिव्हिल सर्विसा कोण येना पब्लीक सर्विसा कोण येना सर्विस सेक्टरच ऑलमोस्ट खाली जाता तुम्ही पळयात तुमगेले वयर खंयचे एक केस आसा म्हणून जाल्यार तुमकां खंयची कंपनी काम दिवच्या रेडी आसा अनेक हांव म्हळ्यार गोल्डन ट्रायंगल म्हणून ह्या सायडान तो गोल्डन ट्रायंगल बर्मा म्यानमार आणि लाओस हांगा दाखोवन आजीक आमगेले इंडियाक येवचीत आसली कितलीगीची सिंथेटीक ड्रग्स थंय दाखोवन प्रोड्यूस जावन हांगा येतास हांव म्हणटाना ओपास सांगता सांग म्हणटाना कसं म्हळ्यार इंडियान तू असल तसल कसं नाही प्रोडक्शन प्लेस ना म्हणून इल्लिगली जावन हांगाय जत्ता अशें पुरो बट इंडियन्सान करची मस्त उण्या तुम्ही बँगलोरांत पळयाची थंय कशी जातास म्हळ्यार कोणगे एकलो नायजेरियाक सिरकून पडतास तो एक फ्लॅट घेवन करतास ऍक्च्युअली एक रूल्स आसा कसं म्हळ्यार आम्ही भाड्याक घर दिवचे जाल्यार तागेल आम्ही पोलीस व्हेरिफिकेशन करता म्हणून कितली जण करतासाची आम कामाक एक जण निमगीत म्हणटाना तो आमकां कामाच दवरता म्हळ्यार तुमी खंयचेय काम कराचे तागेल पोलीस व्हेरिफिकेशन करता कितली जण करतासाची मस्त जण म्हणतास पोलिसांच्या गोतस इतर रब्बयनाची आनी म्हणून पोलिसांच्या मस्त विषय गोतस तांणी काल ड्रग्गा मागशी वच्ची म्हूण न्ही मस्त विषय समाजान तू मर्डर जाता रेप जाता प्रत्येक विचाराक तांणी माती घालका तुम्ही आलोचन करायची पळवा हांव म्हणटा ड्रग्गा विचार तुमकांय गोतस तुम्ही म्हणताची मागेल घरा लागीं मस्त जण येवन बसताची मागेल घरा लागीं कसं एक गुसगुसू जाता म्हणून पण तुम्ही कितली जणांनी पोलिसाक इन्फॉर्मेशन केला तुमगेल मात्यार कशें येता म्हळ्यार हांव इन्फॉर्मेटर न्ही हांव सांगू ना तुम्ही सांगा न्ही जाल्यार तुमगेले एरियाच विचारू तुमगेल घरा लागींच विचारू कशी कळच्या नाका तुमगेल घरान तू कितली जण ड्रग घेवन गी कसं घेवन गी येता तर तुम्ही कितली जणांनी भायर वचून सांगला मागेल पुत्ता कशी जाला मागेल दुवे अशी जाला म्हणून उरलेल्यार मर्यादी म्हणून सांगताची अशी जावन सर ओके सो देर इज ए बिग कॉन्स्पिरसी अगेन्स्ट इंडिया न्हू आमगेले युथ हांकां आर्मी जॉइन जावचे उणी जावकात पंजाबांतू हांव पळयला डी एडिक्शन सेंटराक हांव चमकलोलो हरियाणांत एक पंजाबा एक थंय गेल्यार देर आर हंड्रेड्स ऑफ युथ याकंगले पळयल्यार आमकां आश जाता त्या नमुन्याचे स्ट्रॉंग युथ आशिल्ले थंय येवन डी एडिक्शन सेंटरांतू आसाची आतां मे बी फॉर इयर्स टुगेदर सो एक पाटी एकलो ड्रग एडिक्ट जाल्ला म्हूण आमकां कळ्ळें रे amongst the neighbors. So how do we bring them out of the habit? Sir,
या विचारान तू कशी म्हळ्यारी आता सरान सांगिल म्हणके हांव तेव्हा सांगू विसरलो कसं म्हळ्यारी कशी आमकां सिव्हिल सर्विसा जेवो सर्विस सेक्टरा जेवो कशी ज्ञानाची तशीच इंडियन आर्मीन थंय केला एक रूल्स आसा तशी तुम्ही पळोवन अशें पुरो इत्याक आमगेल्या फिल्म इंडस्ट्रीत आनी एक उडता पंजाब म्हूण एक कॉन्सेप्ट दाखयला ते तुमकां एंटरटेनमेंटा न्ही आमगेली यूथ कशी वायट जाता तसं म्हणून दाखयला तांणी बट आम्ही त्या पळोवन शिकलेच पुढे कितलीगी म्हाका गोतना कितलीगी जण पंजाबा दाखोवन आर्मी जॉईन जाता आशिल्ले आत्ता ताची पर्संटेज खंय येवन राबला पळयाची नक्का आम्ही या लागीच्या प्लेस आमगेल्या मडिकेरी जेव्हा कोडगू म्हणताची थंय दाखून कितली जण आर्मी जॉईन जाता आशिल्ले पण आत्ता युथ निमगे याची तुम्ही आर्मी जॉईन जातावे म्हणून त्यावेळी सोडयाचे आम्ही म्हणताची बुद्धिवंತರ नाडू मंगळूरू दक्षिण कन्नडा कितली जण IPS असाची कितली जण IAS असाची तुम्ही आलोचन कराची हंग आमकां कसं जाला म्हळ्यार ಒಟ್ಟಾರೆ एक प्रोजेक्ट जाला पुरो आमी आमकां देशा खातीर खाली तोंडांतू कमेंटांतू मात्र जावका मस्ती ನಾನು ಮಕ್ಕ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ तू इतली पुरे सांगता तू कसं केला म्हणून एटलीस्ट हांव हर्दी दिवन ह्या पुरे विचार भायर सांगतास मेगे लागी मेगे बॅक सपोर्ट जावन कोणे हेल्प करनी आशिल्ले हांव मेगे मेन इंटरेस्टान तू हंग ते येवन ह्या जाल्यार करतास म्हाका सपोर्टा पळोवप कोणे येवो आमगेले यूथ कितली की वायट जाता म्हणटाना आता नेक्स्टाच्या मक्काची वायटीक जेवच्या बहीण जातास विंगड कसं नाही सांगचे नाका आम्ही मेगेल चेडू फ्युचर इंडियान कशी सर्वाइव जाता म्हणून मक्क बहीण सूर जातास आलोचन कराची काल मेगेल्या कुटुंब सेफ जाल्यार जाय न्ही मेगेल देश सेफ असल्यारी मेगेल राज्य सेफ जाता मेल राज्य सेफ जाल्यार मेगेल सिटी सेफ जाता मेल सिटी सेफ जाल्यार मेगेल एरिया सेफ जाता मेगेल एरिया सेफ जाल्यार मात्र मेगेला घर सेफ जाता या कॉन्सेप्ट तुम्ही आलोचन कराचे आम्ही आलोचन करका कशी कशी प्रोजेक्ट करतासाची कसं कसं प्रोजेक्ट करतासाची एग्जाम्पल्स मस्त दितस ड्रग्गा विचार उरलयलारी हांव तावळ सांगलाय अशी कुशाले सांगले कसं नाही ना ड्रग म्हणून ड्रग्गा विचार उरलोचे कसं नाही ना म्हणून बट तुम्ही ऐकतावा हांव 100 एग्जाम्पल दिता एक दिवस म्हाका एक सेकंड फोन येता एक कಡೆ सुसायड जाला एक फोटोग्राफी काडू यो म्हणून थंय वतना मेगेल दोळ्यारी उद्दा देवन तसं एक चेल्ली 2-3 दिवसा पुढे कसं की एक ड्रग्गा एडिक्टान तो बैसून तिगेल अम्माक भंय जाले आणि वापस ही भायर चमकलारी ही वापस कसं करून घेत गे म्हणले कोण तीन कसं केलं रूम तो बंद केलं रात्री ती बागील मारतस बागील इथे मारतस म्हळ्यार तिका विड्रॉवल सिम्टम्स येतस त्या मोमेंटान तिका थोडे ड्रग दिल्यार ती वापस सायलेंट जात आशिल्ली बट घरात तांकां ताची नॉलेज ना कसं विड्रॉवल सिम्टम्स कसं ते इथे हांव तिका वापस दिवं का म्हणून तांगेल मात्यार येता आम्ही आलोचन करका ह्या पुरे कसं पुरे जगता म्हणताना एक विचार सांगता वीक्षका तांकां कसं म्हळ्यार तुमगेल चेडूवांक तुम्ही पळोवका सोडल्यार लागगी घराची पळयनाच तांणी म्हणटाचे ओ तागेल चेडू आम्ही त्या बोर्ड घालका म्हूण अशें आसतना विड्रॉवल सिम्टम्स येवन तीन बागील मारताना बापसून म्हणलें ना गो पाय सकण ती समजता म्हणून खंयची कम्युनिटी खंयचे रिलीजन हांव सांगू वचना तेन्ना हांवसून ना म्हणून कसं की कोरून बागील ओपन करूं पडटना बापसून म्हणलें नाका म्हणून हेर दीस पळयता तीन गळपास घेतला खंय ते म्हळ्यार वणतीन तू तीन भरकून तिगेल 3-4 नंग वणतीन तस असल पुरे आम्ही पळयता आमगेल दोळ्यार उद्दा येता आमगेल यूथ व्हडली कांय प्रायज जाय न्ही 19 इयर्स आम्ही पोशिल्या आमगेल चेडू आमगेल दोळ्या येद्रा मरता म्हळ्यार कितली जाणांक ओप्पीक आसा आमगेल गांवांत कोडयालांत अयो या जल्ला एक 4-5 जवळ 6 वर्सां पुढे बट त्या पुढे आमकां मात्यार बसता सर इथे म्हळ्यार अशी जावन आसतना आमगेल चेडू पाय कितले टॅकल करता आम्ही आनी एकांत वचची ती मार्क चड आयला तू इथे येनी आमगेल्या कोडयालांत कसं कॉन्सेप्ट आसा धांची क्लास जवो 12th आनी तू मार्क आयल्यार फोटो घालताची मागीर कसं जालो गोतना आम्ही काली तांकां एज्युकेशन फोर्स करता आसाची तर चेडू आल्या मात्ता आम्ही तांकां कशी पळोवता आमकां गोत सुका ड्रग्गा विचारान तू मस्त म्हळ्यार मस्त वायट जावन गेला आम्ही दुरूच न्ही आतां रिसेंटली कन्नड पेपरांत हेडलायन्स येतास कुडियो बिवरेजान तूं कसकीची मತ್ತೊಬ್ಬರಿಸೋ हें घाल न्हू हांकां चेल्यांक आपोवन व्हर न्हू तांकां सेक्शुअली एब्यूज केले तसले गँग धरला तसले असल पुरो म्हणून इज इट ट्रू तुका ते घालताना कळना पिताना
सर 100% ते म्हळ्यार ड्रगान ते मस्त टाइप्स असता कशें म्हळ्यार हांव ताकाची तावळ म्हणल्यार तुमी क्लब्बा वचाची पब्बा वचाची तुमगेल चॉयस बट वच्चे टायमार तुम्ही तुमगेल्या पेरंट्साक 100% सांगाचे हांव असल प्लेसार वता आत्ता सरान सांगिल्लें एक विचारू कोणगी आमगेल्या नोन पर्सनाची ग्लासा भितर कसं की घालून दिल्या असल कसं कॉन्सेप्ट जाता म्हळ्यार उद्दा जेव्हा ट्रान्सपरंट लिक्विड वयरी कसं घालून मिक्स केल्यार ते आमकां दोळे दिसता तशें जावन तांणी कोको कोला गी ना कसं की मॉकटेल गी कसं की कॉकटेल गी तांतू घालून हाडताचे इथं म्हळ्यार मिक्सअप जाल्यार कळना मागीर टेस्ट ना ह्या घेतली म्हूण जाल्यार चेलियल बॉडीन तूं सेक्शुअल हार्मोन्स म्हूण आसता आमगेल्या इंटरकोर्साच्या टायमान तो सेक्शुअल हार्मोन्स जावकाची जाता ह्या सेक्शुअल हार्मोन्स आमगे लिमिटा पाशी चड बिल्ड जावन त्या चलयेक गोत्ता नाशिल्ले वरी ती चड कितली जन जाता तितली जनालोटी इंटरकोर्स करता मागीर तिका पूर जावन ती न्हिदता म्हळ्यार सेडेस्टिव्ह टायमींग म्हूण येता न्हिदोन आराम करून उठयले नंतर तिगेल्या निमगेल्यार कसं जाला म्हळ्यार तिका 3 सेकंड मात्र उडगस असता ती एग्जाम्पल कशी म्हणटा म्हळ्यार हांव बसार वता आशिल्ली रैला दाखून देवली थंय कोणगे आशिल्ले हंत ह्या तुमकां स्टेटमेंटा वयरी कसं केस बुक करूयेत हंगा तुम्ही लेखू पडो कोणगे एकलो चल्ल्यान घालून दिल्ले चर्ते केसस इतगी देवाळ्ळे नमगेल्या कोडयालांत वसल केसस जायनी म्हूण लेखता भायर जाल्यार हांव केस स्टडी केला निमती म्हाका कळ्ळें चडती जावन एक चलयेन अनेक चलये घालून दिला इथे म्हळ्यार अनेक चलयेला येवन पुरे जन निमगुचे तुगेल ती फ्रेंड चंदेस न्हू तिगेल एक नंबर मेळतो तिक जलस फील जाता तिक जलस फील जाता इथे म्हळ्यार जन म्हाका कॉन्टॅक्ट करताची निमगूच तिगेल विचार 8 की 9 वर्स दाखून तांणी फ्रेंड्स जावन आसताची तशी जावन हांव सांगता सर तुम्ही भोंवच्या कई वचाची तुमगेल आ नम्मक जाल्यार सत्य सांगाची या मेन म्हळ्यार मेन विचार जावन आसता तुम्ही गलचे ऍक्च्युअली त्या ड्रगाक DRD GHB टॅबलेट्स म्हणताची DRD इथे म्हणताची म्हळ्यार डेट रेप ड्रग एक चल्ल्यान आनी एक चलयान डेटिंग वतना चल्ल्याक एक आश असता तिका हग्गू कोरका जेव्हा ताजी वयलचे कॉन्सेप्ट कोरका तेदना ताणें तसले ड्रग पुरे यूज करचे एक कसं म्हणताची होडोड्ड सिटीन तूं आसता बट हंग इथे आयला म्हणल्यार येनी येवच्या पुरो कॉन्सेप्ट अशी आसा हे आमगेले नॉर्मल जन कोणाक मत्ते वचना नव तांणी लेखताची म्हगेला चेडू कसनय करनाची बट आज आयचे दीस आमी मेडिकल स्टुडंट्स जाले की मस्त जन आमी इंटरॅक्ट करता आसताची बट मस्त जन सांगताची आमगेले हॉस्टेलांत इट इज व्हेरी कॉमन ड्रग एब्यूज इज व्हेरी कॉमन मस्त जन ड्रग्स घेताची अशी म्हणून सो हे पळयतना आमगेले नेबरहुडांत आमगेल्या गांवांत जाता असं म्हणल्यार वेर डू वी रीच म्हणल्यार भंय जाता सो इज इट रियल म्हणल्यार प्रश्न सर 100% एक तुम्ही चढते पळयाची तुमगेले ते कोण तुमकां सांगला त्या पूरे गॅदरिंग करचे एक हाऊस पार्टी जेव्हा घरा भितर एक पार्टी करचे आता एक कोणाक एक नॉर्मल स्टुडंट वच्चू न्हू तू एक म्हगेलो पार्टी येतो म्हणले कुडले तो रेडी असता पार्टी मारे तो म्हणतो म्हगेल करचू कसं जाय जाल्यार कराची तो रेडी असता त्या पार्टी मे बी रेव पार्टी जावन अशें पुरो मे बी ड्रग पार्टी जावन अशें पुरो ताका गोतना तो ते एक नवे विचार जावन आसता ते आता पूरे जन कंगी दाखून येवन पुढे पुरे पीजी रप्त आशिल्ले पीजीन तूं वॉर्डन स्ट्रिक्ट करता इतली घंट्याक येऊ का इतली घंट्या भितर येऊ का तुम्ही थंय हें करून हंगना आनी आतां ट्रेंड चेंज जाला एक घर घेवचें 4 जणांनी शेअर करचें घर घेतल्याक टेनंट कोण जाल्यार व्हडना ताका बाड येयला जाल्यार तांणी कसं करताची गोतना पोलीस व्हेरिफिकेशन तांणी करनाची आईल फर्स्ट दिवस तुम्ही पोलीस व्हेरिफिकेशन करा तांगेल भितर एक भंय सूर जाता आनी ते म्हगेल पोलीस व्हेरिफिकेशन केला ना आम्ही कसं म्हळ्यार कोण चेड बाडी दिता ताका दिताच तांणी कसं करताच आमकां गोतना तुमकां एक विचार म्हणटा NDPS ऍक्टान तूं कशी म्हळ्यार तुम्ही तांगेले वट्टो भागीदार जावन आसल्यार म्हाका मस्त कॉमनली निमगेलें एक क्वेश्चन आशिल्लें कसं म्हळ्यार सर हांव सिगरेट थंय तांडीना म्हाका पोलिसांच्यान गांजा केसान तूं व्हेल्ला म्हूण थंय पळयतना पॉझिटिव्ह आयला म्हूण पोलिसांच्या तुमगेले वयर दुश्मनी नाही जेव्हा कसं नाही गांजा तांडूचे प्लेस अंत तुम्ही बैसून इनहेल केल्यार पॅसिव्ह स्मोकर जाल्यार मिशीन तुमगेलांत त्या ड्रग दाखयता ड्रग आगोत ना तू पॅसिव्ह जेवन स्मोकिंग केला गी ऍक्टिव्ह जेवन स्मोकिंग केला गी
असल कॉन्स्पिरन्सी जो कॉन्सेप्ट मस्त जातस. ओके सो इन दॅट केस आता सपोज एक पार्टी म्हणून जाल्ला तांत एक 8 जण ड्रग्स घेता आसाची 4 जण बारी सोबग तान एशीची फॉर पियर प्रेशर तांगे लोटू आसाची म्हणलेका सो तितले वेळाक पोलीस रेड जाल्ले हांकां धरले पुरो जाणां टेस्ट केले तेन्ना 8 जण कशी येताची पॉझिटिव्ह ह्या उरलेले 4 जण पॉझिटिव्ह जावन येताचे तुमगेल प्रकार सो इफ दिस इज द केस सो तांगेल वयरी बुकींग जाता. सर त्यांचे म्हणाला आता तुम्ही सांगू जाय ना इथं म्हळ्यार पोलीस जो ज्युडिशियरी असो तांणी बिलीव करचे तांगेले एविडेन्सा वयर तेही तुमकां चेक केलेलं मशीन म्हणटा आगेल बॉडीन ते ड्रग आसा म्हणून तेन्ना ताणे ना म्हणू जायना न्हू. सो आता ड्रग घेवन वचचे पेडलर म्हणून एक तुमकां केस बुक जावचे सो ड्रग घेतले तांगेल वयरी केस बुक जाय तूं पाय सांगू जाय हांव म्हगेल घरकट घेता आशिल्लो हांव पब्लीक प्लेसांनी घेतिल्ले तसल कसले देर इज नो एक्सेप्शन फॉर दॅट ना सर तुम्ही ड्रग खंयच्या NDPS ऍक्टान तो खंयचे बॅन केला म्हळ्यार इलिगल ड्रग्स तुम्ही कंज्युम केलाची म्हूण जाला रे तुमकां 27B म्हणून एक केस आसा म्हळ्यार खंयच्या केस फॉर कंज्युमिंग ड्रग कंज्युम केल्लो लोकांची तुमकां बुक करूं येता तर रॅन्डमली आता पोलिसांच्या कोणालगी वयर डाऊट आयला ताका उब व्हरून व्हेल्ला ताका चेक करतना तागेल्या आंगार आयले म्हणजे तागेले अंडर 27B 27B तू कशी म्हळ्यार तुमकां 10,000 दिवन केलो पंत स्टेशन बेल करून सोडताची फर्स्ट ऑफेंड म्हळ्यार फर्स्ट टाइम ताणें कंज्युम करून आसला रे तांणी एक मानवेतर दृश्टीन तू तेंची बेल करून पेटयताची जन कसं म्हणताची तो ड्रग घेतला काय पोलिसांच्यान सोडलाय म्हणून आमगे लॉन तू तशी अशें ताका तितलेची शिक्षा तांची ताणें दोन्ही पंत म्हळ्यार रिपीट जावन ऑफेंड केली म्हूण जाल्यार ताका फायन अमाउंट चड आसा ना म्हूण जाल्यार 15 दिवस भितर पेटोवका म्हणून मागीर आनीक हॅबिच्युअल जावन तो करतास म्हूण जाल्यार ताका 6 म्हयनो ताका भितर बेस करोका म्हूण आसता जो अनेक मस्त जन म्हणताची आतां सरान म्हळ्यार तांती NDPS ऍक्टांत कशें म्हळ्यार कमर्शियल जावन कोण आतां मेगेल आशिल्ले ड्रग अनेक लायक तांडूच्या दिता ताका पेडलर म्हूण आपयताचे तागेल वयरी विंगडाची केस बुक जाता जो अनेकलो आतां चडते जावन स्टुडंट कसो करताचे म्हळ्यार कोणगे एकल्यान म्हाका एक बॉक्स हाडून दिल्ले वो ते पवय म्हणालो हांव व्हरून दितना एक दिवस कसो न्ही जालें 2 दिवस हांव ते बॉक्स ओपन करूं वचना तो म्हाका 500 रुपया दिल्लो म्हणून म्हाका खुशी जाल्या हांव 2 दिवस तागेले निमगेत कसो न्ही आसल्यार हांव पावयता म्हणून त्या व्हरतना आमकां धरली म्हूण जाल्यार ट्रान्सपोर्ट ऑफ ड्रग ऑल्सो इट कम्स अंडर द कसो क्रायम तशें आसतना तुमी म्हणू जायना म्हाका गोत नाशिल्लें आनी तें हें आशिल्लें म्हणून तुमकां लॉ कसो निमगीत म्हळ्यार तुमगेले हातार अशें विचारू कसो म्हणून तूं गोत्त चुका तूं मागीर अनवॉन्टेड आन्सर दिवचें जायना हें तुका म्हाका गोत नाशिल्लें म्हणून तूं तें पळोवनूच घेवंक आशिल्लें तशें म्हणून तुमकां ताजें अंडर बुक करतात सर. सो एक पाटी बुक जाल्यार तांणी वर्सा एक पाटी पेरेड करतना पुरो जन 100% पुरो जन आपयताचे तांणी तुगेले कॉलेजा मर्याद गिर्याद प्रश्न ना ನಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ म्हणू ना सर असल सिच्युएशन अंतू ड्रग केस अंतू थोडे फन्नी दिसता बट हांव पळयला सर ड्रग केस अंतू धरली ಕೂಡಲೇ ಚಡ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ ಸಂಚೆ ಕಸ ಮಾಡರಿ ಸರ್ ಹಿಡೀರಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಟ್ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ ತಂಗ ಬೈ ಕಸ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ म्हणजे ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆ ನಮ್ಮ तू ತಗೆಲೊಟ್ಟು ಬಹುಚ వచ్చు ನಕ म्हणून बट आता ಕೆಲವು पुरे एक या ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಸ ಮಾಡರಿ तगेल वयरी मेजर केस असला मात्र पेपरान दिवका तशी सण सणाची ऑफेंड असल्यार दिवच्या ना म्हणून तशी पुरे असता मागीर ಕೆಲವು ರೀತಿಯಿಂದ कशी म्हळ्यार सर मानवते रीतीन तो ऍक्च्युअल पोलीस कुडे वर्क करतस जावच्या मस्त जातस त्यांनी एक सेकंड चान्स म्हणून दिवच्या केलो पण ते ट्राय करतच हा त्यांनी तांगेले एक आउट ऑफ द बॉक्स वचून पुरे जन नाही ಕೆಲವು जन ना ताका फर्स्ट आपण ताच्या अशी करता म्हणून सांगताची ಕೆಲವು जन आउट ऑफ द बॉक्स वचून हेल्प करू पळयताची ह्युमॅनिटीन तो बट त्या पुरे जन कशी म्हणताची त्यांनी कसं गी केला तांगेला फाईन बांधायताची अनेक कसं म्हळ्यार आमगेले चरक्यांक एक एटिट्यूड आसा म्हळ्यार म्हाका कसले जायना रे पळय कसल म्हणून एक जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करचे एक त्या एजांत मस्त जोश आसता सो एक्सपेरिमेंट ड्रग केल्यार वेदर इट विल बी एडिक्टिव्ह ऑर जस्ट लायक एनी अदर सबस्टन्स ना ही कॅन कम आउट कशें तें सर या विचारात आवळी तुमकां म्हणला कशें म्हळ्यार 5 बॉट आशिल्ले म्हणके एकलो एक बियर निमतीची टाईट जावचो पुरो ना जाल्यार टँकरा म्हणके जावन अशें पुरो अनेकलो
सो हंगा कसं जत म्हळारी तुम्ही ड्रग एडिक्ट जाल्ले म्हूण जाल्यारी मेगेल प्रकार हांव एक रिसर्च केलेल्या प्रकार 3 प्लेसां तुम्ही वचुकाची एक हॉस्पिटल ना जाल्यार डी एडिक्शन सेंटर हॉस्पिटल म्हळ्यार सायकॅट्रिस्ट काउन्सिलर असल पुरे ना डी एडिक्शन सेंटर ड्रग्गा दाखोवन भायर येवच्याक दोन्हीचे पोलीस ना म्हूण जाल्यार कोर्ट तुमकां ह्या पुरे जायना म्हूण जाल्यार पोलिसांनी कोर्ट धरता तांणी तुमकां भितर घालताची की कसं की पुरे करताची ताजे नंतर लास्टाचे वापस येना प्लेस डेथ सो अज्जे तुमकां मस्त मात्यार असो तुम्ही सांगून बोलच्या जायना आजी निमते म्हाका जायना म्हणून कशी आम्ही सूख म्हळ्यार हॅपीनेस कशी आम्ही एक्सेप्ट करताची तशीची सॅडनेस एक्सेप्ट करू आमकां गोतच का म्हणून आमगेल मलगड्यान म्हळाले तशीची पुरे टायम आमकां पॉझिटिव्ह असं म्हणून सांगून तुम्ही तुमगेले एटिट्यूड दवरून घेवचेनाच हांव ह्या पुरे एज अ अवेअरनेस दिता सर तुम्ही ह्या पुरे ट्राय करून ना म्हाका हांव सिरकना म्हगेलो हा न्हू व्हड बिझनेसमॅन आसा म्हगेलो अम्मा ती व्हड जन आसा ती हें करता ना पुरे जनाक एक ना एक दिवस सिरकून पडल्यार ना कशी तंतू सिरकून पडताची भायर येवचें जायना इथं म्हळ्यार एक नमुना अभिमन्यूल बणके तुमकां चक्रव्यूहाक वच्च्या गोत आसता वापस येवच्या गोत आसना इथं म्हळ्यार वन वे रूट आसता वच्चाक 100% इजी पुरे जन तुमकां सपोर्ट करताची एक दिवस तुम्ही बेड्डार पडले तुमगेले फ्रेंड्स मे बी एक दिवस येवचो पुरो एक वार येवचो पुरो एक म्हयनो येवचो पुरो ताजे नंतर तुमगेले पेरेंट्सान पळोवका मागीर जाता वतान तुमगेले पेरेंट्स देवा मागू पुरो देवा अक्कांक दाखोवन वरी म्हाका पळोवचें जायना म्हणून असल परिस्थिती येवच्या पुरो ओके सो तशी आमी पळोवत तो ड्रगी मारे म्हूण म्हळ्यार तांणी मागीर फटी उलोवचें सुरू करचें चोरू सुरू करचें म्हळ्यार इट इज नॉट चीप no so the substance has to go to his body if he doesn't get it he has to somehow source it to source it he has to pay money so tadna ह्या पुरा क्राइम स्टार्ट जावचे तदना वय कशी म्हळ्यार तुम्ही म्हणचे कनेक्टिव्ह क्राइम्स Yes. वय मे बी ताका आतां फस्टाक तुम्ही केला एक फॅमिली आता हांव कोड्यालान तूं म्हणचे जाल्यार मस्त कम्युनिटीन तूं मस्त व्हड फॅमिली तांगे लागी पळयला री तांणी कसं म्हळ्यार तांगेले चेडूं फस्ट दुड्डू निमगे ताच्यान दुड्डू दिताची मागीर स्लोली पळयता तांगेले घरान तूं बंगार आसना हांव सू गोत आसता म्हगेले पुतानाची जेवा म्हगेले दुयेनीच बंगार चोरला म्हणून जाल्यार तांणी सांगनाची या इथे करता असं म्हळ्यार केला एक ड्रग भयंकर कॉस्टली असता एफोर्ड करूं जायना ते ड्रग कोणी सांगता घेतला रे आमकां 3 दिवस अय्यो सुपर फील असता म्हणून हाजे खातीर तांणी पियर प्रेशरांत घेताची हांव म्हगेले पर्सनल व्ह्यूवांत हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार हांव कोणाकय फोर्स करून सांगना तुम्ही ड्रगाक नक्क म्हणाची म्हणून बट म्हगेल पर्सनल व्ह्यूवांत हांव पळयल्यार म्हणटाची नक्का डायरेक्टली कोणगे एक ड्रगा विचार उलयता असं तुम्ही डायरेक्टली म्हणाची नक्का जाल्यार आनी काय उलयता असं तुम्ही टॉपिक चेंज कराची जेव्हा ना म्हण जाल्यार ना मारा म्हाका आज हुशार ना हांव कसं की विंगड काम असं भायर वचाची कोणगे त्या ड्रगाचे विचार उलयतास म्हण जाल्यार तुम्ही बैसून कसं नाही तागेल आयकताची त्या ड्रगा चमगलाल तांगेले एक हेल्युसिनेशन कशी असतं म्हळ्यार तांणी सांगिले लायक ना तुका पाय अशी जाता तांणी तुगेलो आनम तुका अशी पळयतसाची तुमकां हांव कितलीगी एक्झाम्पल दिता हांव कितलीगी जाणां लोटू डेली मीट जाता तांकां आमी कितले हगूर कन्विन्स करूं जाता तितली करूं पळयताची इथं म्हळ्यार डी एडिक्शना वचून आयिल्ले एकल्या लायफ कशी असता म्हळ्यार नॉर्मल मनशाला एक मन एक तिक्क एक पेपरशी असला रे डी एडिक्शना वचून आयिल्ले कुडले तिन्न एक टिश्यू पेपरशी जाता तिक्क पेपर 10-20 ड्रॉप उद्दा रब्बयता बट टिश्यू पेपर 3 ड्रॉप पडले कुडले पिंदून वचा एक्झाम्पल कसं नक म्हळ्यार हांव डी एडिक्शना वचून आयिल्ले नंतर त्या पेशंटाक तर आम्ही पेशंट म्हणताचे पेशंटाक आम्ही कशी पळयताची म्हणून तुम्ही करेक्ट पळयाची घराचे म्हणताची हा तू तुका डी एडिक्शन घाला आणि तू सुरवेचे वरी करतगी ते ताका डॅमेज जाता वापस आम्ही ताका त्या मनाका हाडूनच हांव तुमकां म्हणला प्रियांका चोप्राला मन तुम्ही या उडगस काणकाची म्हळ्यार मन सुरवे काडचे प्रियांका चोप्राला फोटो तशीची तुका पुरो सण करनाला आणि तू कशी समजतगी म्हणून तुका तुम्ही वापस ताका प्रेशरायज केला री तो वापस ताका वता तुम्ही चढते जावन डी एडिक्शन सेंटर वचून पळयाची रिपीटेड येत तसं हांव एक जणाला निमगिलेल्या डी एडिक्शन सेंटर म्हळ्यार कशी आसूं काय म्हळ्यार
तो एक पण ते नंतर तागे लाईफ चेंज जावन असका तो रिपीट होतच म्हळ्यार कसं विचारू म्हणून म्हळ्यार आम्ही काही डी एडिक्शन ಅಂತೂ ಕೊರ್ಚಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಮಜತ್ತನಾಗಿ ನಾ ತನ್ನಿ म्हणताची ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡು तसं आम्ही ओपन केलेलं इथं रिहॅबिलिटेशन सेंटर डी एडिक्शन सेंटर असं पुढे मस्त विचार असते सर सो अकॉर्डिंग टू यू फर्स्ट आम्ही घरकडतुकोनूची वी हॅव टू स्टार्ट दिस ॲज अ फॅमिली वी हॅव टू डू दिस ॲज अ नेबरहूड वी हॅव टू डू दिस ॲज अ कम्युनिटी वी हॅव टू डू दिस ओके ॲज अ सोसायटी ऑर कम्युनिटी वॉट बेस्ट वी कॅन डू आम्ही कसं करूया आता we have network of so many people, we have so many youth in this under our umbrella, under our contacts. So अशें आसतना as a movement or just to bring in some awareness and see to it that people don't take drugs. So what best we can do apart from आमी rally करनु say no to drugs त्या पुरा just for publicity हे त्या नाही. So really one to one if you can touch the life of some drug addict and save him, so how we can do this? सर एक एडिक्ट जावन असं म्हण जाल्यार आमी फर्स्ट स्टार्ट कशी करता म्हळ्यार कावन्सिलींग आतां आमी सांगू पुरो तुमी त्या संजू मुवी पळयल्यार तो सांगता हांव ड्रग घेत आशिल्लो तशें जाला म्हणून बट कंटिन्युअस कावन्सिलिंगांत आसा ताका कावन्सिलींग एक जेव 2 दिवस राबली म्हण जाल्यार तो वापस त्या स्टेजार वता ಕೆಲವು एक मेडिसिन असता कशी म्हळ्यार एक दिवस चुकयल म्हण जाल्यार एग्जाम्पल म्हाका गोतना ಕೆಲವು जन म्हणटाचे शुगराचे एक दिवस राबयल्यार वापस एक जो 2 दिवस स्किप केल्यार वापस ताका आमी वचूं म्हणून तशीच या फर्स्ट जावन इफेक्ट जावचे बॉडीक न्ही मनाक रियालिटी आमी स्किप करूंक ಕೆಲವು जनांनी चडते जनांनी ड्रग घेवचे पियर प्रेशर अपेक्षा चड रियालिटी स्किप करूंक ना म्हाका घरांत कोणेंय पळयनाची हांव अशी म्हणून सांगताची ताजे खातीर हांव एकलो आसता म्हणून तांणी रियालिटी एस्केप करचे खातीर ड्रग घेवचे चडते जनान जेवो तांकां एक सगळी एक प्रॉब्लम येवन आसता त्या फेस करूंक गोतना तेन्ना आमी सान आसतना चेडवांक बेजीक लायफ स्किल शिकयला रे पूरे जना ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಚಡ್ತೆ ಅತ್ತ ಚಡ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಶಿಕೈತ ಸಚಿ ದಾ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ थिंकिंग तुमका डिसिशन मेकिंग असल पॉइंट अंत पडल्यार तू कसं करता एद्र उज्जू पडला तू बೈಕರ್ तसं कसं करता ತಂಗೆಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕಾಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಸಾನಸ್ತಾನ ಚೆರಡುವಂಕ कशी म्हळ्यार शीत काणू तोंड दिताना चेडू नक्का नक्का म्हणता तुम्ही एक कालगंट रब्बून खाली शिताचे प्लेट एद्रदवरागी चेडू वचून कत्ता डिसिशन मेकिंग थंय दाखून जाऊ का पट्टा बूक जाताना हांव खावका म्हणून ताका चेडा कळता इथे म्हळ्यार मनुष्याला हांव तुमगेले तितले शिक्क न्ही सुरेश सांगू इच्छ पवता कैगी मेगेल उरलेला एक 2-3 चुके शके पुरो बट हांव प्रॅक्टिकली मस्त पळयला ऐकला मेगेल सरळ निमते हांव मस्त शिकला तशी असताना कसं जाता म्हळ्यार आमगेल्या मनशाला एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स म्हणून असता म्हळ्यार मनशाला एद्राचे ब्रेन त्या मात्र डिसिशन मेकिंग रेडी करचे हांव अशी कोरका हांव तशी कोरका म्हाका गो तशें म्हणके एट द एज ऑफ 23 दाखून त्या ब्रीड जाता बेळवणीक जाता ताजे सो कितलीं एक 26 मंथान ताजे बेळवणीक राबता ताजे नंतर तुम्ही पळयाची तुम्ही 18 वर्सार आसतना तुमगेले लायफ स्टायल कशी आशिल्ल्या थिंकिंग कशी आशिल्ल्या 26-27 जातना तुमगे लायफ स्टायल कशी आशिल्ल्या जावो आनीकय इजी जावन सांगता 18 वर्सांत तुमका एक हायोबुजा बाईक दिला जाल्यार तुम्ही कशी राईड करता आशिल्ले लागी वचून बुरबुर करचे किदी रे हांव वता म्हणचे त्यांची 28 तुमका कोणे एक बाईक त्यांची बाईक दिल्यार तुमका सुरू येता वरू म्हाका इश्ट आसा पडल्यार कसं करचे तसल थिंकिंग येता डिसिशन मेकिंग क्रिएटिव्ह थिंकिंग असल पुढे एक 10 बेसिकल या लाईफ स्किल्स दही करून तुम्ही इंटरनेट मस्तक यूज करताची नक्क ना ते जोक पळोवचे यूज करताची अक्क पळयाची चेरडाक आता आमकां घोतना म्हणना एक चेरडाक होड करक कशी हांव सुजल्लाल प्रति एकल्याक ती अनपड जाल्यार ती गोत आसता ती स्कूलाक वच्चे न्ही जाल्यार तिगेल चेरडाक ती कशी पळोवका समाजांत कितलो वयर हाडोवका ती गोत आसता ताजे मदें तूं गोतना म्हळ्यार विसर नासता ते विसरलाल विचारू गुगलार निमगे यायचे एटलिस्ट 10 बेसिक लाईफ स्किल इथे म्हळ्यार आत्ता आम्ही सान आसतना आशिल्ली सोशल ना आमगे सराउंडिंग तशी ना
मस्त प्रेशर घालता ह्या प्रेशरान तूं चेडवांक कशी आउटकम जेवका त्या ताजे एक लायक कसन फ्युचर बिल्ड कशें कोरका मागीर समाजान तूं कितले विचारान तूं तुमकां कोण मस्तूच्या पळयताची कोण उब्बरू पळयताची सुख दुःख ह्या कशी आमी हँडल कोरका ह्या पुरो आमी सांदकून सांगून दिला रे तुमगेले चेडू अल्टिमेटली तुम्ही दिवचे संस्कार समज म्हणून जाल्यार तुमगेले चेडू खंयच्याय ड्रगा वचना ह्या इजी जावन सांगता ओके सो विथ दॅट नोट आम्ही आयचे डिस्कशन एंड करूया मस्त पुरा विचार तुम्ही आमकां सांगला आयच्या दिसान तूं ड्रग म्हणलेले विशय इतले वायड स्प्रेड जाला म्हणून आमकां आज कळका मागीर हाजी इफेक्ट कसो आसा म्हणून आमकां मस्त जाणां गोत आसा सो हाजे निमित्त आमी आमगेले युथ आमगेले चेडवांक कशी सेफ गार्ड करूं येता म्हणलेले आमी थिंक कोरका ह्या थिंक करचे खातीर आज आमी एक फोरम एक स्टार्ट केला अशीच आनी मुखारी ताता वडे आमी कोणाक असले प्रॉब्लेम असलेरी आमी कशी हाजे तुकून भायर येवं येता कशी ऑर्गनायज करूं येता म्हणून आमी एक थिंकींग स्टार्ट करूया ताका तुगेले संपूर्ण सहकार जावका आमकां धन्यवाद आयल्याक गणेश कामत थँक्यू